काल बेळगांव शारांत खानापूर त्याच प्रमाणे उत्तर कर्नाटकांतल्या जायत्या वाठारांतल्यान मोठ्या प्रमाणात लोक जे आसा हे एकठांय येवन आमकां नाका म्हादयच्या धरणाचो प्रकल्प आमकां वाचोवपाक जाय मलप्रभा जर वाचोवपाक जाय जाल्यार म्हादयच्या उपन्हंयाचेर जे प्रकल्प कर्नाटकान घेवपाचे थारायला ते रद्द करचे अशी मागणी करपा खातीर लोक मोठ्या संख्येन एकत्रीत येयले आनी पयले खेपे ह्या वाठारांतले कन्नड, मराठी, हिंदी ह्यो भाशा ज्यो आसा तेंच्या भितर जे भेदाभेद जाल्लेले आसा ती विसरून हिंदू आसूं, मुस्लीम आसूं, क्रिस्तांव आसूं हे सगळे लोक एकठांय येयले म्हादयच्या रक्षणा खातीर. खऱ्या रितीन ही जी चळवळ आसा ही चळवळ जर 2006 ह्या वर्सा जर जाल्ली जाल्यार म्हाका दिसता तेचो चडांत चड जो परिणाम आसलो तो जावपाक शकतालो आसलो. पूण कांय नजो की लोक आसा ते एकठांय येयल्ले आसा आनी आतां कर्नाटक सरकार जे आसा ते कळसा प्रकल्प पुराय करून आतां भांडुरा प्रकल्पाचें कामकाज जे आसा हे निरशे हांगासर सुरू करपा खातीर तेंच्यांनी जायती तयारी केल्लेली आसा. तेच्या खातीर तेंच्यांनी फॅब्रिकेशन युनीट जे आसा हे निरशे हांगासर सुरू केल्लेले आसा. तेचें सर्वेक्षण जे आसा खंयच्या वाठारांत धरण बांदताले किंवा खंयच्या वाठारांत ते पायपलायन घालताले किंवा एकंदर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम खंय आसतली ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो करपाक खातीर जी पूर्व तयारी लागता ती कर्नाटक निरावरी निगमान पुराय केल्लेली आसा. आनी ह्या संदर्भात लोक जे आसा ते एकठांय येवन तेंच्यांनी मागणी केल्लेली आसा की हे जे कळसा भांडुरा प्रकल्प आसा ते पुराय तरेन रद्द करचे. कित्याक लागून तर ह्या प्रकल्पाक लागून अस्तम घाटांतले एक ग्रेस्त असो 5वेचार जंगलाचो वाठार आसा तो उद्ध्वस्त जातालो. आनी खऱ्यांनीच हे जंगल जे आसा हे जंगल अख्ख्या संवसारांतले अशें जंगल आसा की त्या जंगलाची बरोबरी आमी दुसरे कडेन करपाक शकना. आमी जर तळेवाडी हांगासर गेले जाल्यार थंय बारापेडा आसा आनी त्या बारापेडा गुंफेन एक वाठार जो आसा एक होवरी जी आसा त्या होवरीन आमकां रॉटन फ्रिटेल बॅट्स जी आसा ही संवसारांतली ज्ञात आसलेली एकमेव नैसर्गीक अधिवास पळोवपाक मेळटा. पुऱ्या भारतीय उपखंडान तापोजायट थिओबाल्डी ह्या वटवागळाची प्रजाती जी आसा ही कृष्णापुरांतल्या आक्री कुक्री ह्या वाठारान आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हणजे संवसारान जे कितें पळोवपाक मेळना तें सगळें ह्या म्हादयच्या खोऱ्यान आसा. तेका लागूनच भीमगड अभयारण्याची निर्मिती जाली. हे भीमगड जे आसा ह्या भीमगडाक आतां संकश्टां निर्माण जातली ह्या भांडुरा प्रकल्पाक लागून. कारण भांडुरा प्रकल्पाची धरणाची जागा आनी एकंदर कालव्याची जागा जी आसा ही पुराय तरेन ग्रेस्त अशा जंगलान आसा. आनी तेका लागून ज्या पद्दतीन कर्नाटक सरकार कायदे कानून जे आसा हे पायदळी तुडवून तेंच्यांनी कणकुंबी हांगासर कळसाचें काम पुराय केलें ते आतां भांडुराचें काम करपा खातीर तेंच्यांनी सुरवात केल्लेली आसा. गोंयान सद्या ह्या प्रश्नाचेर सामकी सामसूम आसा आनी आतां जे WRD जे आसा तेचे मुख्य अभियंता म्हणून ज्ञानेश्वर सालेलकर हांच्यांनी जबाबदारी घेतलेली आसा. हांव तांकां सांगपाक सोदतां की तेंच्यांनी हो प्रश्न जो आसा हो प्रश्न गंभीरपणान अभ्यास करपाक जाय. गोंयकार ह्या मुखेल जबाबदारीचेर पावलेलो आसा आनी तेका लागून ते आतां सांगूंक शकना की आपणाक ह्या विशयी खबर ना म्हणून. कारण गोंयांतल्या सामान्य लोकांक हो प्रश्न जो आसा हो तेंच्या जिणे कडेन संबंदीत जाल्लो आसा आनी आमच्या अस्तित्वाची कुरू जी आसा ही म्हादय न्हय आसा. आनी तेका लागून जे मुख्य अभियंता म्हणून ज्ञानेश्वर सालेलकर हांच्यांनी जबाबदारी घेतलेली आसा तेंच्यांनी ह्या प्रश्नाचेर आमचे सरकार जे आसा हे तो सुटावो कशा पद्दतीन जातालो आनी एकंदर म्हादयचो वाठार जो आसा हो कसोच आमी राखताले हाच्या खातीर यत्न करपाक जाय. गोंय सरकार जे आसा ह्या प्रश्नाचेर ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी लक्ष दिवपाक जाय त्या पद्दतीन दिना. कारण म्हादय वाठार जो आसा अभयारण्य जे आसा त्या अभयारण्याचें रुपांतर व्याघ्र
संवर्धन क्षेत्रांत करप गरजेचें आसलें, पूण ह्या गजाली खातीर उच्च न्यायालयान आदेश दिवनूय गोंय सरकारान तेची पाळणूक करूंक ना। आनी एकंदर जी आमची म्हादय न्हंय आसा, ह्या म्हादय न्हंयचे जे जलसंचय क्षेत्र आसा तेची संरक्षण जावचें हाच्या खातीरूच कांय तयारी ती केल्लेली आमकां पळोवपाक मेळना। गोंय सरकारान वॉटर पॉलिसी नांवाचो डॉक्युमेंट केला। ही पॉलिसी जी आसा ती अधिसूचित जाल्लेली आसा, पूण तिची अंमलबजावणी करपाच्या नदरेंतल्यानूय आमच्या कडेन सगळो ठणठणपाळ वृत्ती जी आसा ती पळोवपाक मेळटा। आमी ह्या म्हादयच्या प्रश्नाचेर गांभिर्यान जर लक्ष दिवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की गोंयची परिस्थिती जी आसा ही 2048 खूब बिकट जावपाची आसा। कित्याक आतां आणखी 23 वर्सांनी परते म्हादय जलविवाद लवाद जे आसा हे बसतलें आनी आमकां जे 24 TMC फीट उदक दिलां त्याचो जर आमी योग्य रित्या वापर करूंक ना, त्याचो जो अंदाजपत्रक आसा ते जर आमी वेवस्थीत रित्या मांडूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की कर्नाटकाक आतां जे 3.9 TMC फीट उदक दिल्लेलें आसा ते वाडोवन कर्नाटक म्हणटाले आमकां पिवपाक आणखी उदक गरजेचें आसा। आमी दाखोवन दिवपाक जाय की कर्नाटका कडेन म्हादय सारक्यो अश्यो 56 न्हंयो आसा, व्हडल्यो लांबायन मोठ्यो, हे आमी दाखोवपाक अपयशी थारलेले आसा। आनी ताका लागून कर्नाटकाक ह्या उदकाचो वांटो जो मेळ्ळलो आसा हो खूब मोठो वांटो आसा।